रस्तो ह्यो आमच्या खातीर कितलो गरजेचो आसा आणि जेन्ना रस्तो सारको नासता तेन्ना अपघाताचें प्रमाण सुद्दां वाडटा। वाळपई टू झरमे ह्या रस्त्याची सुद्दां दयनीय वेवस्था जाल्लेली आसा आणि ह्या रस्त्या खातीर कांयशे अपघात जायत आसा। माऊस दावे आणि झरमे ह्या तिनी गांवांक जोडपी हो मेन रस्तो आसा आणि ह्या रस्त्याची दयनीय अवस्था जाल्ल्या कारणान लोकांक सद्या मनस्ताप जाल्लो आसा। कांय म्हयन्या पयलीं हांगासर अंडरग्राउंड केबलिंगाचें काम सुरू आसलें आणि तेका लागून रस्तो जो नवीन करपाचो आसलो डांबरीकरण तें काम तेंच्यांनी पेंडिंग दवरलेलें। पण आतां जे अंडरग्राउंड केबलिंगचें काम आसा हें पुराय जाल्लेलें आसा आणि अजुनूय तेंच्यांनी जे डांबरीकरण आसा तेजें काम हाती घेतलेलें ना। खड्डे जे पडलेले आसा तितूर तात्पुरती सोय म्हणून कांयशे वेळार जे संबंधीत खातें आसा ते येवन थंय माती घालता आणि माती ही घालता ती त्या एक दिसा पुरतीच आसता। कित्याक जेन्ना आतां सद्या पावसाचे दीस आसा आणि पावसाचे दीस आसल्या कारणान पावस पडटा आणि ही माती आसा ती व्हांवून वयता आणि परत ती खड्डे आसा हे खड्डेच उरता आणि तेका लागून ह्या खड्ड्यान उदक भरून सगळें चिखलमय जाता आणि लोकांक प्रवास करप सुद्दां खूब धोकादायक आसा। आणि सगळे जण प्रवास करतना गाडयेचोच उपयोग करता आणि जेन्ना रस्ते सारके नासता तेन्ना अपघाताचें सुद्दां प्रमाण वाडटा। सकाळचे टायम आसूं जाल्यार सांजचे टायम आसूं सगळ्यांकूच घाई आसता आणि ह्या खड्ड्यासून प्रवास करप आणि आपूण आपलो जो वचपाची जी वाट आसा ही तितूच्यान काडप हे सुद्दां खूब धोकादायक आसा। तेका लागून लोक जे हांगासर प्रवास करतात ते सद्या आपलो जीव आसा ह्यो मुठीत घेवन प्रवास करतना दिसता। 2 दीस फाटीं सुद्दां हांगासर जे खड्डे पडलेले आसा ते तेंच्यांनी माती घालून ताका पुरयले। मात आयज जर आमी पळयतात जाल्यार परत ह्या रस्त्याचेर माती जी आसा ही व्हांवून गेलेली आसा आणि परत खड्डे पडलेले आसा। बेगिनाच ह्या रस्त्याचेर डांबरीकरण जातलें आणि ह्या प्रस्तावाक मंजुरी मेळिल्ली आसा। मात जेन्ना रस्ते करता तेन्ना करा पूण आतां जे माती घालून भराव करता ते न करता जर हांगासर खडी घालून जर तेका रस्ते जे आसा तितून जे खड्डे बुजयले जाल्यार लोकांक सुद्दां तेजी सोय जातलो आणि जे अपघात जाता ते सुद्दां कमी जातले। संबंधीत खातें आसा तेंच्यांनी सगळ्याचो विचार करून हे जे खड्डे आसा तेजे सारकें नियोजन करून लोकांक वचपा खातीर येरादारी आसा तांकां प्रवास करपाक ह्यो सुरळीत करपाचो अशी जोरदार मागणी हांगांतल्यान केली गेली वयता। वाळपईच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत।